असुरक्षीत आशिल्ल्या आनी दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या धबधबो वाठारांतल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडपाचें बंद केल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। एके वटेन गोग्यांनी पावस पडटा जाल्यार दुसरे वटेन संबंदीत मायनिंग कंपनी वेवस्थापनाक खण खंदकांतले उदक उसपुपाचें कांयच पडिल्लें ना। देखून लोक तिडकल्यात। सरकाराचे निर्देश आसतना ह्या कामाकडेन आडनदर जाल्ल्यान थळावे लोक अजाप उक्तायतात। दिवचलचे डेंजरस मायनिंग पीट सध्या वाठारांत आसा आनी हे पीट इतले कुटुंब भरलेले आहा ते केन्ना कॉलेज जावपाक शकता, पण ते खाली करपाची अत्यंत गरज आहा। पण सरकारान तांकां स्ट्रीक ऑर्डर दिली आहा ते पिटां सगळी खाली करची आनी लोकांची सुरक्षा राखची, पण सरकारचे सगळे नियम धाब्यार बसून ते आपणाक जाय ती मनमानी करता। आज 1 म्हयनो हे पंप बंद आहा आनी जेन्ना मायनिंग चालू आसलें त्या टायमार ते पीट खाली करताले आनी आतां काही काळान बंद जाल्ल्या कारणान ते कंप्लीट तांचें बंद केला। म्हणजे हेचो अर्थ असो की जेंकां जनतेचे लोकांचे पडले ना फक्त तांकां आयन हांगा काडून व्हरपाचो आहा आनी गांवची पाट घालपाची आहा। आज पळयत जाल्यार हे मायनिंग पीट मेन रोडाक फक्त 20 मिटराचेर इतले लागीं आसा। दर फाल्यां ते कोसळ्ळें कंप्लीट मेन रोड घेवन वयतले, तापर गांव घेवन येतले आनी हेच्या पयलो हांगासर गांवांत क्रॅक गेल्लो आसा। त्या रोड पंचान क्रॅक करून 1-2 घराकूय क्रॅक गेल्लो आहा। इतलें डेंजरस हांगासर जाल्लें आहा आनी हें सगळें करपाक कारणीभूत आहा मायन एंड डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी। तेंचें लक्ष नासल्या कारणान हें सगळें सत्यानाश केलो आहा। तांकां लिमीट ना, मायन कितले खोल घालपाची, जायन वर कितलो व्हरपाचो, ते सगळें मनमानी कारबार केल्लो आहा। तेन्ना हांव मागतां हे सगळें तेंचे जे मनमानी कारबार आहा तो सगळो बंद जावंक जाय, पीट खाली जावंक जाय, लोकांची सुरक्षा राखूंक जाय